ऐकुप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. आवेसवोर 2 वोळ 18 ते 22. एकदम जुवांवाचे शीस आनी फारिसेव उपास करताले तेन्ना कांय जाणांनी येवन ताका म्हणलें, जुवांवाचे शीस आनी फारिसेवाचे शीस उपास करतात, पूण तुजें शीस करिनात तें कशें? आनी जेजून तांकां सांगलें, लग्नाचे पावण्यांनी न्हवरो तांचे सांगाती आसोपर्यंत उपास करूंक जाता जायत ताच्या सांगाता न्हवरो आसासर ताच्यान उपास करूंक जायना. पूण न्हवऱ्याक ताचे मदलो काडून व्हरचो वेळ पावतलो आनी तेन्ना तो दीस येतच ते उपास करतले. पोरन्या वस्त्राक कोणूय आंगलूंक नासलोल्या नव्या लुगटाचो कोपो मारीत जाल्यार नवो कोपो पोरन्या वस्त्रांची सुतां ओडून भायर सरता आनी फालो व्हडलो जाता. न्हय म्हूण नवो सोरो पोरन्या धाब्यांनी कोण भरिना. भरलो जाल्यार सोरो धाबे फोडटलो आनी सोऱ्याचो आनी तसोच धाब्याचोय इबाड जातलो. ना, नव्या सोऱ्याक नवे धाबे. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार.